फाटल्या सप्तकाच्यान पावसान सगळीकडे धुमशाणां घाल्ल्यात। सकल वाठारांतलीं शेतां उदका पोंदा गेल्यात। ताका लागून शेतकारांचेर आकांत आयला। मया वाठारांतल्या मुळाक खाजन ह्या शेत जमनीत सुमार 300 शेतकार शेतां करतात। नेटान आनी सेगीत पडिल्ल्या पावसान शेत उदका पोंदा गेला। तरव्याची जाल्यार नाशाडी जाल्या। पावसाचो नेट चालूच उरलो जाल्यार अंदू शेतां धोक्यान येतली अशी भिरांत शेतकारां मदीं पाताळ्ळ्या। शेतकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी नाशाडी जाल्ली शेताची पळोवणी करून शेतकारांक फावो ती मजत मेळोवन दिवची अशी मागणी शेतकार करतात। हळदणवाडी मया हांगासर आसा। ह्या वर्सा खूब पावस पडल्या कारणान लोकांनी शेती मोठ्या प्रमाणात ह्या भागान केल्ली, पण आनी लागवडीकूय लायली, भात रोपटे लायल्लेय बी गेले 8 दीस जाले रोपटे लायल्ले आतां हें आमकां पळोवंक हांगासर मेळटा। पण सतत 8 दीस पाणी भरून उरल्या कारणान लायिल्ली शेती आनी आमी जे बियाणे घातलेले जेका आमी तरवो म्हणटा तो संपूर्ण जो आहा तो तेजे पाणी साचल्या कारणान तो कुसलेलो आसा आनी तरवो जो आहा तो आडवो पडलेलो आसा, आमी म्हणटा तेका शेळो पडलो। आतां सद्या तेजी स्थिती पळयत जाल्यार उरलेली जी शेतां ती लांक मेळटली काय ना असो प्रश्नचिन्ह जाता, प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता। आनी जी शेतां लायल्या त्या शेतकऱ्यांक मोठ्या प्रमाणान हांगासर लुकसाणी जाल्ली आसा ह्या वर्सा। हांगासर हळदणवाडी मया शेतान उबे आहात। हांगासर 300 शेतकार आहात। 300 शेतकारांसून लोकांनी कितें केलां, पावस लेट पडलो म्हूण लोकांनी पावस पडना बरोबर जबरदस्त कामां करून घेतलीं आनी लोकांनी थोड्यांनी कित्याक बेगीन जावंक जाय म्हणून थोड्यांनी तरवो सुद्दां बेगीन लावन घेतलो, कामेऱ्या भायली हाडून बीन सगळें करून। आनी आमकां जो हितून पळय जो काम आमी करता पळय तितून पळय आतां हांवच शेत करता पळय, हांव स्वताहून काम करता, तरी आमकां हांगासर कितलो खर्च जाता, म्हाका 55 ते 60 हजार ते शेतांक हांव खर्च करता। म्हूण तितकें आमकां कितें उत्पन्न जायना, तरी भितून आमकां कितें भितून विकूंक गेल्यार मागीर तो मायनसूच जाता भितून, एक फरक थोडो पडटात कमी म्हणून। हांव इतकीच विनंती करता की सरकारान आमचे गव्हर्मेंटाचे खातें आहा पळय एग्रीकल्चराचें तेंच्यांनी हांगा पळोवपाचें, शेताची कशी नुकसाणी जाल्या पळय ती बी तेंच्या निरीक्षण करून तांकां आमकां योग्य तो फायदो करून दिवचो अशी हांव तेंचे कडेन मागणी करतां। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत।